वास्कोत आनीक 2 भुरग्यांक कोवीड दुयेंताची लागण जाल्ल्याची म्हायती आसा. जुवारीनगर रेल्वे कॉलनीत रावपी 2 भुरग्यांक कोवीड दुयेंत जाल्ल्यान तांकां इस्पितळांत व्हरून तांचेर उपचार चालू आसात. थळावी पंच नंदिनी देसायाक म्हायती मेळटकच तांणी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मजत केल्या. तशेंच थळाव्या लोकांनी आबूज जायनासतना आनीक दुयेंती आसल्यार तांणी पंचायतीक नाजाल्यार भलायकी खात्याक म्हायती दिवची अशी मागणी लोकां कडेन केल्या. रेल्वे कॉलनी जी आसा पळय तातूंत 2 पेशंट्स मेळ्ळ्यात. सो तांची फॅमिली जी आसा तांकां काल क्वॉरंटायन करपाक व्हेलो तांच्यांनी. सो अशें म्हाका दिसता, म्हणजे वॉट आय फेल्ट इज दॅट रेजिडंट्स बाकीचे जे आसा, नेबरिंगचे जे लोक आसात तांचे जे ल्हान भुरगीं आसात बी तांकां म्हणजे शक्यता आसूंक शकता, बिकॉज ती 2 जी आतां पॉझिटीव मेळ्ळ्या ती ल्हान भुरगींच आसात. सो आमी चिंतलें की नंबर हो वाडचो न्ही आनी लोकल ट्रान्समिशन चड वाडचें न्ही, म्हणून एक प्रिकॉशनरी स्टेप घेवया म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक, आनी द हेल्थ डिपार्टमेंट वॉज व्हेरी कोऑपरेटीव. एका दिसा भितर ते आयल्यात आमकां हें करपाक, अशी हेल्प करपाक हांगा, आनी द चॅकिंग हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. नाव वॉट आय वॉन्ट टू से इज, ज्यांची भुरगीं जाल्यात पळय पॉझिटीव तांचे पेरंट्स आय थिंक वर वर्किंग फॉर द रेल्वेज. सो रेल्वेजांनी ते काम करताले, नोकरी करताले, म्हणजे आय थिंक द चॅकिंग शूड बी डन इन अकॉर्डन्स विथ दॅट. आणि सेकंडली अमन कॉलनी म्हणून एक आसा आमची, थंय सुद्दां एक जुवारीतलो मनीस, म्हणजे जुवारी भितर तो लोडर म्हणून काम करतालो, तो सुद्दां पॉझिटीव मेळिल्लो आसा. सो आमी थंय सुद्दां वतले आतां चॅकिंग करपाक. You think people should panic? People should not panic at all. The plus point here is that सगळे आपले इंडिविज्युअल घरांनी रावतात आणि घरा भितर सुद्दां गॅप्स आसात प्रत्येकाच्या. सो इट इज अ इंडिविज्युअल युनिट. आणि आमी सेल्फ लॉकडावन रिक्वेस्ट केल्लो आसा अख्ख्या सांकवाळच्या एरियान, सांकवाळ पंचायतीन. सो आमी लॉकडावन, म्हाका फक्त हांव विनंती करता लोकांक की तो लॉकडावन पाळचो आणि पॅनीक जावचें न्ही. जर कोणाक एखाद्याक संशय आयलो किंवा तुमकां दिसलें की बाबा आपल्याक कितें सिम्पटम्स आसा, आमकां सांगात तुमी, नाल्यार युअल रिपोर्ट टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. आमी प्रिकॉशनरी स्टेप्स घेवपाचे, कितें नेसेसरी स्टेप्स घेवपाचे आसात पळयात ते आमी घेवया. आणि वी शूड बी टुगेदर इन दीस. लेट्स ॲक्ट लेट्स नॉट ॲक्ट इन ह्युमन. लेट्स रियली सपोर्ट ईच अदर इन दीस. सगळीं एकत्र जावन बरी जावया हातूंतल्यान.